आयची फोंडेची अपडेट दिता आसतना सगळ्यात पयलीं आयज केतन भाटेकर जे आमचे लिडर आसा फोंडा, तशेंच मडकयचे आमदार सुदीन ढवळीकर हांच्या हस्तुकी वायफाय जे नेटवर्क आशिल्लें तें एवेलेबल करपाक लागून ताजें एक बारीकशें इनॉग्रेशन हांगा मुड्डेर हांगासर केलां. तेका लागून ज्या मुड्डेर भागांत जे भुरग्यांक इंटरनेट मेळना तांकां त्या भागान येवन म्हणल्यार त्या जाग्यार येवन तांकां तें नेट सेवा उपलब्ध करून दिल्ली आसा आनी ही फ्री आसा. वायफाय हे लोकांक वापरपाक लागून तेंच्यांनी आयज हेजें इनॉग्रेशन केलां. दुसरी आयज जी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली सुदीन ढवळीकरान, तेतूर खुबशे विशय ताणें मांडले. तेतूर पयल्यान पयली एक विशय मांडलो तो सरकाराचे तेणें निशेध केल्लो आसा, कारण सरकार अपयशी ठरला की कनेक्टिविटी दिवपाक, तशेंच स्मार्टफोन दिवपाक आनी रुरल विलेजींनी खास करून जी भुरगीं आहा तांकां रेंज नासल्या कारणान ही शिक्षणा पासून वंचीत उरतलीं. हेज्या लागून MG पक्षान तशेंच सुदीन ढवळीकरान हेजो पयल्यान पयली निशेध केल्लो आसा. दुसरो ताणें विशय म्हणल्यार तो फ्लड रिलीफ, जे पयर फाटीं फ्लड जालें आनी तितूर खूब लोकांची घरां नुकसाण जालीं, तांकां 1 लाख 2 लाख अशी मदत दिवची न्ही जाल्यार तांकां घरां बांदून दिवची, आनी घरां बांदून दिवपाक 20 ते 25 करोड पर्यंत खर्च येतलो आनी हो खर्च सरकार उबारपाक व्हडलेंशें न्ही म्हणून ताणें एक अपील केल्लें आसा. तिसरी गजाल म्हणल्यार जे शुगर कॅन फॅक्टरी आसा ताजेर 2016 ते 2021 पर्यंत जे फायनान्शियल एसेसमेंट जाल्लें आसा ताजेर पुराय ताणें CBI चवकशी मागल्या आनी कंप्लीट हाजेर कोणे कोणे हेज्या मदीं पयशे कोणाक दिले, कॉन्ट्रॅक्टराक दिले जावं आनी कोणें खाल्ले, हेजेर पूर्ण सरकारान चवकशी करची. तशेंच जी सरभोंवतणी शुगर कॅन फॅक्टरीच्या जागा आसा ती बीन जागो आतां कितें करपाचें आहा हेजेरूय ताणें चवकशी करची अशी म्हणून ताणें डिमांड केल्लो आसा. दुसरी गजाल म्हणल्यार आनी एक गजाल ताणें मांडली ती म्हणल्यार की मोगो पक्ष ह्या फावट जास्त करून स्वतंत्र वचपाचें ठरयिल्लें आसा, कारण हालींच आमी म्हणटाले की मोगो पक्ष आनी आपा मदीं युती जाता म्हणून, पण पयर जेंचें तें डिसिजन जालें की तांणी एक म्हादेव नायकाक आपान घेतल्या कारणान MG पक्षान परत एकदां विचार करपाचो ठरयिल्लो आसा की आपा बरोबर युती करपाचें काय ना, नाजाल्यार तेंचे ते स्वतंत्र कॅन्डिडेट म्हणल्यार जे तेंच्यांनी फाटींच घोशणा केल्ली आसा यंग ब्लड कॅन्डिडेट जे म्हणलेले आसा त्या प्रमाणे ते तेंचे जे कॅन्डिडेट आसा ते 15 ऑगस्टा उपरांतूच डिक्लेअर करतले अशें ताणें सांगलेलें आसा. आनी ही आशिल्ली एकंदर फोंडेच्यान अपडेट.